This program is brought to you by CAM, a hygiene company. चोवीस एप्रिल 1973 ह्या दिसा साखळीच्या कोटंबी गावात पद्मिनी आणि पांडुरंग सावंताच्या घरात दोतोर प्रमोद सावंताचो जन्म. बॅचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन आणि सर्जरीचे शिक्षण घेऊन दोतोर आयुर्वेदाचे प्रॅक्टिशनर. पुढे त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि मास्टर ऑफ सोशल वर्कची पदवी मिळवली. आपली सरकारी नोकरी सोडून दोतोरान पहिली 2008 बीजेपीतल्यान वेंचणूक लढयली. तातूंत तांकां अपयश आयलें. पण 2012च्या वेंचणुकेन दोतोरान 66% मतां मेळोवन विधानसभेत एंट्री मारली. आमदार ते मुख्यमंत्री हो प्रवास संघर्षाचो. ह्या प्रवासात तांची पत्नी सुलक्षणा सावंत हिणे तांचो खंबीरपणान साथ दिलो. 2017ची निवडणूक जरी कम्फर्टेबल असली पण 2022ची मात सत्व परीक्षा. मनोहर पर्रीकराच्या निधना मागीर बीजेपीची पहिली वेंचणूक. दोतोर पार्टीक परत सत्तेर हाडटलो काय ही चर्चा गोंयभर. 2022ची वेंचणूक फक्त आमदार म्हणून न्हय तर मोर इम्पॉर्टंटली सिलेक्टेड टू इलेक्टेड सीएमची असली. पण ह्या परीक्षेत दोतोरान बीजेपीचे 20 आमदार निवडून हाडून जैत मिळवली आणि परत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. गोंय राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो आयज 50वा वाडदीस. ह्या निमतान आयज आमी तांणी केल्ले कामाचेर एक नजर मारता आणि तांचो नियाळ घेता. तांच्या नेतृत्वान जाल्ली 50 मायलस्टोन्स जी डिफायन करता दोतोर प्रमोद सावंत हांकां. स्वयंपूर्ण गोंय. अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी सावंत सरकार स्वयंपूर्ण गोंयच्या दिशेन पहिल्या दिसा सावन काम करता. फक्त अर्बन न्ही तर रुरल सेक्टरान सुद्धा कशें आमी सक्षम जावं येता हाचे उदाहरण म्हळ्यार दोतोराचो स्वयंपूर्ण गोंय इनिशिएटिव्ह, ज्याची दखल देशातले बाकीचे राज्य सुद्धा घेता आणि शिकोंक गोंया येता. मोपा विमानतळ. दाबोळी एअरपोर्टाच्या एक्सपान्शना उपरांत मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हो गोंयचो नवो ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट. हाचे लोकार्पण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन केलें. हो एअरपोर्ट आपल्या पहिल्या फेजीन वर्साक 4.4 मिलियन लोकांक केटर करतलो आणि गोंयच्या टुरिझमाक एक नवी उर्जा दितलो. ब्ल्यू टॅक्सी. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टच्या माध्यमांतल्यान पेडणेकारांक रोजगाराची एक नवी संद सावंत सरकारान दिल्या. ब्ल्यू टॅक्सीच्या माध्यमांतल्यान 100 ते 200 टॅक्सी मोपा एअरपोर्टाचेर दवरपाचो सरकाराचो निर्णय आसा, जाका पेडणेकारांचो बरोच प्रतिसाद मेळ्ळा. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. गोंयच्या पर्यटन क्षेत्राक मेडिकल टुरिझमाच्या दिशेन एक नवे पावल म्हळ्यार धारगडचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा. सरकारचो विचार आसा की फक्त डॉमेस्टिक न्हय तर इंटरनॅशनल टुरिस्ट ह्या हॉस्पिटलाक हॉलिस्टिक मेडिसिन आणि ट्रीटमेंट घेवपाक येवचे. ह्या प्रयत्नात येता त्या काळात गोंय वेलनेस टुरिझमा खातीर जगात प्रसिद्ध जातलो. जुवारी ब्रिज. गोंयकारांक मडगांव वा वास्को ते पणजीचो प्रवास ट्रॅफिक लेस जावचो आणि आदल्या जुवारी पुलाचेर लोड कमी जावचो म्हूण गोंय आणि केंद्र सरकारान स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न मार्वलचो विचार केलो आणि जुवारी पुलाचे निर्माण जाले. फेज 1चे उद्घाटन केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीन केले आणि सेकंड फेजाचे काम जोरात चालू आसा. दोनापावल जेटी रिनोव्हेशन. एक दुजे के लिए, सिंगम आणि बऱ्याच चित्रपटात दिसपी दोनापावल जेटी फायनली ओपन जाल्या. हांगा येवपी टुरिस्टाचे मुवमेंट स्मूथ जावचे, वॉटर स्पोर्ट्साचो आनंद लोकांनी घेवचो आणि ताका बरी साधन सुविधा मेळची म्हणून सावंत सरकारान काही रिनोव्हेशन्स केल्या, जाचो आता पर्यटक आणि गोंयकार अनुभव घेता. मल्टीपर्पज सायक्लोन शेल्टर्स. होप फॉर द बेस्ट अँड प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट ह्या ध्येयान सावंत सरकार काम करता. वर्ल्ड बँकच्या मदतीन डिझास्टर मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चराचे काम पुराय जाला. 38 वॉर्निंग टावर्स आणि 11 मल्टीपर्पज डिझास्टर रेझिलियंट सायक्लोन शेल्टर्सचे बांदकाम पुराय गोंयभर जाला. आता कसल्याय संकटाक समोर वचपाची तयारी गोंय सरकाराची आसा. बीच विजील ॲप. गोंयांत येवपी पर्यटकांक कसलो त्रास जावचो न्ही ह्या दिशेन सावंत सरकारान बीच विजील ॲप तयार केला. ह्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान टुरिस्ट इल्लीगल हॉकर्स, इल्लीगल मसाज सर्व्हिसेस आणि बीच क्लिनिनेसाचेर आपली कागाळ नोंद करू शकता. सेव्ह वेटलँड्स कॅम्पेन अँड रामसार साइट्स. कुर्चनात आसपी नंदा लेक ही गोंयची पहिली रामसार साइट. 4 फेब्रुवारी 2023 नॅशनल लेव्हल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड वेटलँड्स डेच्या निमतान ही घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादवान केली. गोंयच्यो वेटलँड सेव्ह जावच्यो आणि पर्यावरणाकडे सेन्सिटिव्हिटी वाडची म्हणून हो प्रयत्न. आग्वादा जेल मेमोरियल.
स्वदेश दर्शन ह्या केंद्राच्या स्किमी अंडर आग्वादा जेल प्रिमायस रिनोव्हेट जालो. संघर्षाच्या काळात स्वातंत्र्य सैनिक राम मनोहर लोहिया, टी.बी. कुन्हा आणि बरेच स्वातंत्र्यवीर ह्या बंदखणीत असले. तांची याद आणि फुडल्या पिळगेक आपलो इतिहास लागच्यान अनुभवचो म्हूण गोंय सरकारान हाचे रिनोव्हेशन चालीक लायलें. ह्या मेमोरियलाक आतां बरेच टुरिस्ट भेट दितात. चिफ्टन मेमोरियल. गोयच्या इतिहासाची याद सगळ्या मदीं उरची म्हूण सावंत सरकारान कुंकळे पयले चिफ्टन मॅटर्स डे हे स्टेट फंक्शन चिफ्टन मेमोरियल कडेन घडोवन हाडले. तशेंच 15 जुलय हो नॅशनल वॉर मेमोरियल डे म्हणून न्यू दिल्ली मनयतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. केटीसी इलेक्ट्रिक बसेस. पर्यावरण सांबाळून येरादारी स्मूथ जावची म्हूण सावंत सरकार इलेक्ट्रिक व्हेकलच्या दिशेन फुडें सरला. गोंयांत आतां 50 AC इलेक्ट्रिक बसेस केटीसीएलच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत चलता. केटीसीएल ऑटोमेटेड फेअर पेमेंट. वन गोवा वन कार्डच्या दिशेन सावंत सरकारान पेटीएम डिजिटल पेमेंट बरोबर ऑटोमेटेड फेअर कलेक्शन सिस्टम कदंबा बसीन लॉन्च केला. ह्या डिजिटल पेमेंट कलेक्शन सिस्टमान तिकेट काउंटराचेर डिकंजेशन आणि कलेक्शन एक्सिलरेट केला. G20. हालींच G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुपची मीटिंग गोंयांत जाली. गोंयची संस्कृताय आणि कला जगात दाखोवन आणि मोठ्या संख्येन टुरिस्ट गोंयांत येवचे ह्या दिशेन सावंत सरकार काम करता. ह्या मिटिंगेक सगळ्या डेलिगेट्सांनी गोंय सरकाराची तोखणाय केली. मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम. सिनियर सिटीजनां मदीं हॅपीनेस इंडेक्स वाडचो म्हणून वेलंकनी, शिर्डी, तिरुपती अशा धार्मिक क्षेत्राक भेट दिवपा खातीर सावंत सरकारान मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम इंट्रोड्यूस केली आणि बऱ्याच लोकांनी ताचो फायदो देखून घेतलो. सिनियर सिटीजनाक कसलीच गैरसोय जावची न्हय म्हूण पुलीस, डॉक्टर आणि केअरटेकर सुद्धा बरोबर आसपाची तरतूद सावंत सरकारान केल्या. सप्तकोटेश्वर टेम्पल. पोर्तुगीज काळात उद्ध्वस्त जाल्ले आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इतिहास असलेले देऊळ म्हळ्यार सप्तकोटेश्वर देऊळ. सावंत सरकारान आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान हाचे रिस्टोरेशन केले. आयज ह्या देवळाक गोंयकारच न्हय तर हेर राज्याचे लोक देखून भेट दितात. दीनदयाळ सामाजिक सुरक्षा येवजण. गोंय भलायकी क्षेत्रात खूप फुडें आसा हाचो प्रमाण आमकां कोविड काळात दिसलो. प्रत्येक गोंयकाराची भलायकी बरी आसची आणि वेळा काळात ताका मदत मेळची म्हूण सरकारान दीनदयाळ सामाजिक सुरक्षा येवजण इंट्रोड्यूस केली, जाचो फायदो खूप लोक गव्हर्नमेंट, प्रायव्हेट आणि गोंया भायल्या हॉस्पिटलांनी देखून घेतात. प्रशासन तुमच्या दारी. लोकांक सरकारी खात्यांनी आपली कागाळ घेऊन न वता सरकार तांच्या दारान येवचे आणि तांचे प्रश्न सुटावे जावचे ह्या दिशेन सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम सुरू जालो. पुराय गोंयभर हाका बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो आणि सावंत सरकार खऱ्या अर्थान घराघरांत पावलो. पर्पल फेस्ट. सावंत सरकारान पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी खातीर एक युनिक प्रोग्राम मुखार हाडलो. पर्पल फेस्ट ह्या कार्यक्रमाक 5,000 डेलिगेट्स पार्टिसिपेट झाले आणि 50,000 लोक ह्या कार्यक्रमाक वांटेकार जाल्ले. सोलर एनर्जी. सावंत सरकारान गोंयच्या बऱ्याच भागात रूफटॉप सोलर पॉवर सिस्टम इन्स्टॉल केल्या जेणे करून रिन्युएबल एनर्जी प्रमोट जाता. ह्या स्किमी अंतर्गत 745 प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट रेजिडेन्शियल एरियेत इन्स्टॉल केल्या. रिन्युएबल एनर्जी आणि सस्टेनेबिलिटीच्या दिशेन गोंयची वाटचाल सुरू जाल्या. अंडरग्राउंड केबलिंग. सावंत सरकारान बरेच अंडरग्राउंड केबलिंगचे प्रोजेक्ट सँक्शन केल्यात, जातूंतल्यान पॉवर सप्लायची रिलायबिलिटी आणि क्वालिटी वाडटली. येता त्या काळात 100% अंडरग्राउंड केबलिंग जावचे ह्या दिशेन सरकार काम करता. पिंक फोर्स. सावंत सरकारान बायलांच्या सुरक्षे खातीर पिंक फोर्स लॉन्च केली. गोंयांत पिंक फोर्सच्यो 11 गाडयो आसा आणि येता त्या काळान हाची संख्या वाडपाची आसा. पिंक फोर्सान आतापर्यंत 4,000 पेक्षा चड कॉल्स अटेंड केल्यात. डिजिटल फॉरेन्सिक आणि सायबर लॅब. सावंत सरकारान डिजिटल फॉरेन्सिक लॅब आणि सायबर लॅब्स लॉन्च केल्यात टू स्ट्रेंथन केस मॅनेजमेंट, रिपोर्टिंग अँड प्रोव्हिजन ऑफ स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज. आतापर्यंत 768 क्रिमिनल केसेस एक्झामिन आणि रिपोर्ट केल्या टू अथॉरिटीज फॉर सबमिशन बिफोर कन्सर्न कोर्ट्स. टेनंट व्हेरिफिकेशन. गोंयकारांनी सतर्क रावचे म्हणून नो युअर नेबर ही इनिशिएटिव्ह सावंत सरकारान लॉन्च केल्या. ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान 1,08,819 टेनंट्स व्हेरिफिकेशन फॉर्म्स गोवा पुलिसान भरल्या. येता त्या काळान गोवा क्रायम फ्री जावचो ह्या दिशेन हे पावल. इल्लीगल लँड ग्रॅबिंग. गोंय सरकारान इल्लीगल लँड ग्रॅबिंग अँड ट्रान्सफर इन्व्हेस्टिगेट करपाक SIT कॉन्स्टिट्यूट केल्या. ही टीम 2010 सावन अश्यो केसीस इन्व्हेस्टिगेट करतली. गोंयकाराची जमीन सुरक्षीत करपा खातीर हे सावंत सरकाराचे यत्न.
वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सावंत सरकारान लॉन्च केली फॉर वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान सरकारान पेंडिंग उदकाची आणि लायटीची बिलां रिकवर केली. Dear Dotor, many returns of the day. 50th birthday is a good opportunity. आणि तुका देवान बरी सावधी दिवची आणि तुझे जे विजन आसा गोंयकारांक आणि गोंयच्या लोकांक लास्ट मनशा पासून पावपाक ते तुझे विजन सक्सेसफुल जावचे आणि असोच तुवें गोंयकारांक जो सिंप्लिसिटी दाखयल्या तुझे लास्ट 4 वर्सांक ती कंटिन्यूस दवरची म्हणून हांव देवाशी मागता. ड्रोन पॉलिसी. सावंत सरकारान ड्रोन पॉलिसी 2022 लॉन्च केली. सरकार येता त्या काळात सर्व्हिस बेस्ड स्कीम्स रोल करतली फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी. नवी टेक्नॉलॉजी आयडेंटिफाय आणि स्ट्रीमलाइन करपाक सावंत सरकार अग्रसर आसा. रुरल होमस्टे. सेल्फ हेल्प ग्रुप मॅनेज रुरल होमस्टे प्रमोट करपा खातीर धारबांदोड्याच्या तळडे गावात एक पायलट प्रोजेक्ट सुरू जालो. ह्या प्रोजेक्टा वरवीं सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आर्थीक मदत मेळटली आणि टुरिझम क्षेत्राक चालना मेळटली. गोवन ट्रान्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स स्कीम. सावंत सरकारान गोवा माइल्स बरोबर गोवा ट्रान्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स स्कीम लॉन्च केली. ह्या स्किमींतल्यान तरणाट्यांक 55 CNG गाडयो हँडओव्हर जाल्यो. सीएम रोजगार योजना. गोंय सरकारान CMRY स्कीम लॉन्च केली जी EDC इम्प्लिमेंट करता. अप्रॉक्सिमेटली 7,674 लोकांनी हाचो लाभ घेतल्या. ह्या स्किमींतल्यान 23,962.20 लाख सँक्शन जाल्यात आणि 20,630.20 लाख डिस्पर्स जाल्यात. ज्ञान सेतू. सेंट्रल लायब्ररी आणि मळ्याक जोडपी फूट ब्रिज खऱ्या अर्थान ज्ञान सेतू. 99 मीटर लांबायेचो हो ब्रिज कनेक्ट करता सेंट्रल लायब्ररी विथ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स अक्रॉस द क्रीक. ह्या सेतूच्या मदीं ज्ञानसंभ आसा विच सर्व्स एज अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन. स्मार्ट सिटी मिशन. आमच्यो आयच्यो सिटीज फुडाराक तयार जावच्यो म्हणून स्मार्ट सिटीच्या इनिशिएटिव्हांतल्यान पणजी डेव्हलप जाता. एकूण 35 प्रोजेक्टाचे काम सरकारान हातीन घेतला. तातूंतली काही कामां पुराय देखून जाल्यात. एक्सप्रेसवे कनेक्टिव्हिटी टू मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. 6 लेन एक्सप्रेसवेचे कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वापरपी लोकांक हो एक्सप्रेसवे फायदेशीर थारतलो. ह्या प्रोजेक्टाचे काम ह्या वर्सा पुराय जावपाचे सावंत सरकाराचे धोरण आसा. प्रशासन स्तंभ. सावंत सरकाराचे प्रशासन स्तंभ ही एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग पणजी पाटो हांगा येता. 15 मजली बिल्डिंग 9,000 स्क्वेअर मिटरान येवपी गोंयची सगळ्यात लांब बिल्डिंग आसतली. सरकारी ऑफिस पणजेंतल्यान ह्या नव्या बिल्डिंगान शिफ्ट जावन सिटी डिकंजेस्ट जातली अशें जाणकार सांगतात. खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स. सावंत सरकारान खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलन्स अँड स्विमिंग पूल एस्टॅब्लिश केला. हे सेंटर भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता फ्रॉम फायनेस्ट कोचीस अँड ट्रेनर्स अक्रॉस इंडिया. गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. सावंत सरकारान एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू केल्या जे बॅचलर्स डिग्री दिता इन एग्रीकल्चर. सध्या 140 स्टुडंट्स हे डिग्रीचे शिक्षण घेता. फुडाराक ही संख्या वाढपाची आसा. गोवाज फर्स्ट ग्रीन स्कूल. श्री विठ्ठल रखुमाई गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल विट्रापूल हे गोंयचे पयले ग्रीन स्कूल. ह्या स्कूलाची रचना ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट एज पर नॉर्म्स ऑफ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिल अंतर्गत जाल्या. ह्या स्कूलात योगा, मेडिटेशन रूम, लायब्ररी, म्युझिक अँड डान्स रूम सारख्यो गजाली आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज स्कूल कॉम्प्लेक्स. बिचोली तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराज स्कूल कॉम्प्लेक्स झाला. 3 मजली कॉम्प्लेक्सान ऑडिटोरियम, काउन्सिलिंग रूम आणि वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स आसात. सगळ्याक क्वालिटी एज्युकेशन मेळचे ह्या दिशेन सावंत सरकार काम करता. स्वतंत्रता सेनानी श्री जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमिक विद्यालय आणि एक स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर असलेले स्कूल म्हळ्यार स्वतंत्र सेनानी श्री जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमिक विद्यालय साखळी. ह्या नव्या वास्तून 100 लोकांची बसपाची सोय आसपी 2 मल्टीपर्पज हॉल आसात. तसेच एम्पी थिएटर आणि स्पोर्ट्स रूम देखून आसात. येता त्या काळात सगळी सरकारी स्कूला स्टेट ऑफ द आर्ट जावची म्हणून सावंत सरकार वावुरता. AI चॅटबॉट परख.
सावंत सरकारान कन्व्हर्सेशनल AI चॅटबॉट परत लॉन्च केला अंडर द एजेस ऑफ डेटा ड्रिव्हन मॉडेल विद्या समीक्षा केंद्र. टेक्नॉलॉजिकली फुल प्रूफ व्हर्च्युअल असिस्टंट ट्रॅक करता एज्युकेशनल प्रोग्रेस ऑफ 2.7 lakh स्टुडंट्स अक्रॉस स्टेट इन द क्लास 1st to 8th स्टँडर्ड. कोडिंग अँड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स. गोय हे पहिले राज्य जाणे शाळेत कोडिंग अँड रोबोटिक्स फॅकल्टी इंट्रोड्यूस केल्या. 62,105 स्टुडंट्स अक्रॉस गोवा ह्या फॅसिलिटीचो फायदो घेता. सावंत सरकारान 60 स्कुलां अपग्रेड केल्या, जातूर तालुका लेवल सॅटेलायट सेंटर्स, मार्कर स्पेसीस, प्रोटेक्टेड ट्रेनिंग अँड टेस्टिंग फॅसिलिटीज आसा. मिड डे मील रेम्युनरेशन इन्क्रीज्ड. भुरग्यांचो सर्वांगीण विकास जावचो आणि पौष्टिक आहार मिड डे मिलांतल्यान तांकां मेळचे म्हूण सावंत सरकारान कुकिंग कॉस्ट ऑफ मिड डे मील वाडयला. आता प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी स्कुलाचो पर स्टुडंट खर्च 6.11 रुपीजांतल्यान वाडोवन 8 रुपया केला आणि सेकंडरी सेक्शनचो पर स्टुडंट खर्च ₹7.45 वाडोवन 10 रुपया केला. PM पोषण अंतर्गत चिकी सारखे पौष्टिक आयटम देखून इन्क्लूड करपाचें थारायला. फिफा अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कप. फाटल्या वर्सा गोंय हे 3 राज्यांमदले एक आसले जाणे होस्ट केलो फिफा अंडर-17 विमेन्स वर्ल्ड कप. गोंयान एकूण 16 मॅचेस होस्ट केल्यो. ह्या आंतरराष्ट्रीय सर्तीत फुटबॉलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो. फातोर्डा स्टेडियम हायब्रीड पिच आसपी पहिले इंडियन फुटबॉल स्टेडियम जालें. होस्ट केल्यो. ह्या आंतरराष्ट्रीय सर्तीत फुटबॉलाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयलो. फातोर्डा स्टेडियम हायब्रीड पिच आसपी पहिले इंडियन फुटबॉल स्टेडियम जालें. एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर. लोकांक मोपा ग्रीनफिल्ड एअरपोर्टाचेर रोजगाराची संद मेळची म्हूण सावंत सरकारान गोंयांत एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर उबारलें. ह्या सेंटरांतल्यान 405 तरणाट्यांनी शिक्षण घेतलें आणि 403 भुरग्यांक अपॉइंटमेंट लेटर देखून मेळ्ळ्या. आयज मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर 1591 गोंयकार काम करतात. रोजगार मेळावा. सावंत सरकारान हालींच 1213 तरणाट्यांक गव्हर्मेंट जॉब अपॉइंटमेंट दिली. हातूर प्रामुख्यान 900 जॉब्स पुलीस डिपार्टमेंटान, 189 जॉब्स फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस, 59 जॉब्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, 54 जॉब्स प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स आणि 11 जॉब्स इन रिव्हर नॅव्हिगेशन्स असले. मेगा जॉब फेअर. तरणाट्यांक एकाच जाग्यार नोकऱ्याच्यो संद्यो मेळच्यो म्हणून सावंत सरकारान मेगा जॉब फेअर घडोवन हाडले. ह्या फेअरात 21,000 तरणाटे वांटेकार जाले आणि 4,500 कॅन्डिडेटाक जॉब ऑफर्स देखून मेळ्ळी. स्टार्टअप स्कीम. गोंयकार स्वताच्या पांयार उबे रावचे म्हणून सावंत सरकारान स्टार्टअप स्कीम लॉन्च केली. टोटल 93 लोकांनी हाचो फायदो घेतलो आणि आतापर्यंत 2.67 crores डिस्पर्स जाल्या. स्टार्टअप्स गोंयांत जॉब क्रिएट करतले म्हणून सावंत सरकार हाचेर काम करता. आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड. गोंयकाराक डिजिटल हेल्थ ID मेळची म्हणून सावंत सरकारान आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड लॉन्च केलें. 14 डिजिट आसपी ID फॅसिलिटेट करता इझी एक्सेस टू मेडिकल रेकॉर्ड्स अँड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस इंडिया अंडर द स्टँडर्डाइज सिस्टम ऑफ नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम. टुरिझम पुलीस. गोंयांत येवपी टुरिस्टांक गैरसोय जावची न्हू म्हणून सावंत सरकारान टुरिस्ट पुलीस म्हणून एक सेपरेट विंग तयार केल्या. ह्या टुरिस्ट पुलिसांनी 500 केसी रजिस्टर केल्या आणि 3,000 चलन्स वायोलेटरांक इश्यू केल्यात. टुरिस्टाक हॅरेसमेंट जावचो न्ही म्हणून सावंत सरकाराचे एक पाऊल. प्रमोटिंग जन औषधी. सावंत सरकारान 5वो जन औषधी दीस मनयलो. लोकांनी जेनेरिक मेडिसिन्स विकत घेवची आणि ह्याच्या कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस बद्दल अवेअरनेस जावचो म्हणून 11 एंटरप्रेन्युअर्सांचो जन औषधी केंद्र आसा तांचो सत्कार देखून जालो. गोंयकाराक इझी एक्सेस टू क्वॉलिटी आणि कॉस्ट इफेक्टिव्ह मेडिसिन्स मेळच्यो म्हणून सावंत सरकार वावुरता. हो आसलो आमचो नियाळ मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या कामाचो. गोंयकारांच्यो आशा आणि अपेक्षा पूर्णत्वाकडे व्हरपाक दोतोर काम करता. तांचे हे यत्न येता त्या काळात गोंयाक उंचेल्या पावंड्यार व्हरतले, हातून कांयच दुबाव ना. तांच्या 50व्या वाडदिवसाच्या निमित्तान दोतोराक दीर्घ आयुष्य मेळचें आणि गोंयकारांची सेवा तांच्या हातून अशीच जावची हेच देवा कडेन मागणें.